गोंयान लॉकडावन जाहीर केला. शुक्रारा दीस लॉकडावनाचो पयलो दीस. गोंयांतल्यो कांय सुवात सोडल्यार चडशे कडेन सामसूम आसा. जाल्यार थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर पर्यटक आनी कामगारांची गर्दी पडल्या. रेल्वे स्टेशनाचेर आशिल्ली गर्दी संबंदान थिवी रेल्वे स्टेशन मास्तराक विचारल्यार तांणी कॅमेराचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो. मात हे प्रवाशी गुजरात वचपाक रावल्यात अशी म्हायती ऑफ द रिकॉर्ड दिल्या. डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग घेवन आमकां सांगलें की दुकानां जाय जाल्यार तुमी चालू दवरूं शकता, प्रोवायडेड तुमी प्रोटोकॉल फॉलो करा. सो आमी आमच्या सगळ्या मर्चंट कम्युनिटी कडेन कॉर्डिनेट केलें आनी तांकां सांगलें की तांकां जर दिसता आसत की आमी चेन मोडपा खातीर खटपट करुया आनी सरकाराक दाखोवन दिवया की आमी आमच्या लायफाक केअर करता, आमच्या गिरायकाच्या लायफाक चड केअर करतात. बिझनस इज नॉट द ओन्ली प्रायोरिटी. बिझनस आमी जगात जाल्यार बिझनस जातलो. जगोंक जाय हो आमचो प्रायोरिटी. हो जर आमी दाखोवपाक मेळटा जाल्यार आमी ह्या दृश्टीनसून मार्केट टोटली बंद करुया. आतां काही जर एसेन्शियल सर्विसची दुकानां सोडली आनी फूड प्रोडक्ट्स पॅरिशेबल आयटमाचो जर दुकानां सोडली जाल्यार आमचें सगळें मार्केट बंद आसा. हे सांगतना हांव सरकारा कडेन मागता, हात जोडून मागता आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन, गोवा मर्चंट एसोसिएशनचो युनियन फोरम आसा त्या निमित्तान त्यांच्या माध्यमांतल्यान बसून हांव मागता की गरज पडले जाल्यार हार्श डिसिजन घेवंक जाय आनी बॅड टू वर्स्ट जावच्या पेक्षा आमी आतांच स्टेप्स घेवंक जाय. आनी 15 दीस गरज पडले जाल्यार आमच्या सरकारान फूल गोंयचो लॉकडावन केलो आनी फक्त एसेन्शियल सर्विसीस, एसेन्शियल कमोडिटीजचो जर उलाढाल करपाक दिलो जाल्यार म्हाका तरी दिसता की कोणाचें कांय ऑब्जेक्शन आसचें ना. कारण सरकारान गेल्या लॉकडावनान बसून केन्नाच बिझनस कम्युनिटीक, इंडस्ट्रीक खंयच्याच दृश्टीनसून हेल्प करूंक ना आनी आमकां आमचेरूच सोडलेलें. आतां बसून जर 15 दीस जर सरकारान जर स्टेप घेतलो इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक जाल्यार म्हाका दिसना की काही वेपाऱ्यांक दिसात एखाद्या की वेपार म्हणजे सगळें. म्हटल्यार आमचे चडशे गोंयचे जे वेपारी आसात, चडशे गोंयचे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात ते बसून एग्री करतले की फार्मा कंपनी सोडल्यो जाल्यार सगळ्यो गजाली आयज ठप्प करून चेन तोडपाक जाय आनी घरान सगळ्यांक बसोवपाक जाय. भिवपाची गरज ना हें स्लोगन कुशीक काडून भिवपाची गरज आसा हे सरकारान दाखोवन दिवंक जाय अशें मागणी करता हांव सरकार.